मोगा चेष्टानू आमी निमणे क्रिस्त येण्याच्या आयतारान भितर सरल्यात आनी हो आयतार भाव भयणीनो आमकां केरीतपणीन एकूच संदेश हो विशय दिता ते म्हणल्यार देवाक जाय तेंच घडटलें। आनी आयच्या दिसाक शुभ वर्तमानाचेर नदर मारली जाल्यार आमकां हो आयचो संदेश फावो जाता। मारेन देवाचें उतर आपल्या जिवितान मानून घेतलें आनी देवाक जाय तेंच आपल्या जिवितान घडटलें हें तिणी सत मानलें। भाव भयणीनो एक ल्हानशी गोडणी तुमच्या कानार सादोवंक सोदतां। एकूय दादलो एका झाडार चडलोलो आनी झाडार चडटाना अवचितूच ताजो हात कांद्या वयलो सुडलो आनी तो देवा लागीं मागूंक लागलो, देवा म्हाका साल्वार कर। आनी देवान सांगलें जे झाडाचो कांदो तूं धरून आसा जाता जाल्यार ताजो हात सोड। पुणूय हो दादलो आयकूंक सोदिनासलो, देवाचेर स्वत मानिनासलो। तेन्नाचूय देवान म्हणलें तूं मुजेर स्वत मानिना न्हय म्हूण तुका मुजेर विस्वास ना। खरें म्हणल्यार तो दादलो जमनीर आसलो आनी तो झाडार नासलो पूण देवाचेर ताणें स्वत मानूंक ना। वय म्हज्या भाव भयणीनो आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां 3 वस्तू मारये सभेन आमकां दिश्टी पडटात। पयली वस्त ती म्हणल्यार मारेन सदांच आपल्या जिवितान देवाच्या उतराक सत मारलें। आज भाव भयणीनो आमी देवाचें उतर वाचताना आयकताना देवाच्या उतराक आमी सत मानतात काय? जायते फावटी म्हजी आनी तुमची गोत ह्या दादल्या परीन जाता। आमी घडये मागणें कोत्तात, देवा लागीं मागतात खरी पूण आमी सत मानूंक सोदिनात, देवाचेर विस्वास दवरूंक सोदिनात। आयच्या दिसाक दुसरी वस्त मारेन देवाचें उतर आपल्या काळजान तसलेंच आपल्या जिवितान आयकूंक वेळ दिलो। आज भाव भयणीनो आमकां देवाचें उतर आयकूंक वेळ ना। आमची घडये नातालांची परबेक आमी घडये आमचे आंगावले आमचे गोटे आमचे नखेत्रां करूंक आमी गूल जालेलीं आसात। पूण भाव भयणीनो देवाचें उतर आयकूंक मारे भाशेन म्हाका आनी तुमकां वेळ आसा काय? दुसरी वस्त ती म्हणल्यार आमी देवाचें उतर आयकूंक गरज आसा। आयच्या दिसाक निमणी वस्त मारेन केल्ली आमकां दिश्टी पडटा ती म्हणल्यार जें कितें आयकलें जें कितें स्वत मानलें तें आपल्या कुतुबांनी तिणी घातलें। आज आमी घडये मिसाक जावं वो हेर जाग्यांनी देवाचें उतर आमकां आयकूंक मेवता, घडये आमी वाचतात खरें पूण आमच्या कुतुबांनी मारे भाशेन आमी वेव्हारांत घालांक कांय जाल्यार ही तिसरी वस्त ह्या परबे सुमयार आमकां उलो मारता। आमी स्वत मानूंक, आमी आयकून घेवून आनी तेंच देवाचें उतर आमच्या कुतुबांत घालूंक। कित्याक मारिया जावन आसता आमकां नमुणो आनी मार्गदर्शन हेच जेजूक आमच्या काळजांनी परबे दिसाक हाडूंक आमकां आदार आनी बोल दिता। जाल्यार हेच 3 वस्तू आमच्या काळजांनी रिगोवन हेच नातालाच्या परबे दिसाक जेजूक आमच्या काळजान हाडूंक ही मोनाची आनी काळजाची बरे भाशेन तयारी करूंक हीच कृपा फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया।